Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिप्पा राजा आनी बर्नीस सेजारियाक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेमाक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालों तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवंत जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसलेमाक वचून थंय नीत करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका सेजाराशी धाडीसोर बंदकोणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासनार बसला. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासनार बसला. प्रितुमे परोस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासनार बसून आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळतोल्यां ताचें उतर आयकतोल्यां बळवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिंवासनार बसला. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो.
जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नास्तो जातोच जेजून शिमाव पेद्रूक म्हळें, शिमाव, जुआंवाच्या पुता, हांचे परोस तूं म्हजो अदीक मोग करताय? ताणें ताका म्हळें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजीं मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, शिमाव, जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजीं मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, शिमाव, जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतीफाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मोरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हळें. त्या उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तूं म्हजो मोग करताय? जुआंव अवेस्वर 21 ओळ 16 ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. नियाळाक आधार. हांव तुजो मोग करतां अशें म्हणूंक सोंपें, पूण तो मोग समजूंक, पाळूंक, विस्वाशी रावंक जायते फावटी अवघड लागता. खरो मोग कितें काय? पवित्र पुस्तक सांगता, देव म्हळ्यार मोगूच. देवान मनशांचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो आनीक आमकां सासणीक जिवीत मेळचे खातीर जेजून खुर्सार मरोपर्यान आमचो मोग केलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 3 फावटी पेद्रूक विचार करता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रू जबाब दिता, होय सायबा. आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हज्या मेंढऱ्यांक, शेळयांक राख आनी चोरवाक व्हर. ते घडयेक पेद्रूक तें कांयच समजूंक ना जायत. पूण जेजू स्वर्गार वेतोच भियेनासतना ताणें शुभ वर्तमान परगोटलें. ताची शिकोवण आयकून जायतो लोक क्रिस्तांव जालो. हे परी तांणी मेंढरांक, शेळयांक जेजू बऱ्या घोवळ्याशी हाडून मरोपर्यान जेजूचो मोग आपल्या परगोटणेंतल्यान केलो. आयज जेजू आमकां तोच विचार करता, तूं म्हजो मोग करताय? म्हजो जबाब कितें काय? नियाळुया. पेद्रूक म्हणलोलीं उतरां जेजू आमकां म्हणटा, म्हज्या शेळयांक राख. जेजूच्यो आज्ञा पाळून, दुस्मानांचो मोग करून, पवित्र सभेच्या वावराक खांद मारून, मागण्यांतल्यान म्हजो आनी देवाचो संबंद घट करून जेजूचो मोग करुया.
दयाळ बापा, पिडेंत एकसुरी निराशी जावन जियेतल्या सोवे जेजूच्या मोगाचो भरवंसो जावंक आमकां तुज्या मोगान आनी कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.